गोवा डेअरीक दूध घालतात त्या कांय गायींक ब्रुसोलिसीस जाला म्हूण ICRचो रिपोर्ट आयिल्लो. ताचेर प्रुडंटान रिपोर्ट केलो म्हूण गोवा डेअरीच्या चेअरमॅनाक हरकत. रिपोर्टान खंय गैरसमज जाता. ब्रुसोलिसीस दुधांत न्ही दूध दिवपी गायींक जाला. रक्ताच्या सॅम्पलांनी बॅक्टेरिया मेळ्ळा. कसलेय बॅक्टेरिया खंय दूध पाश्चरायज केल्या उपरांत दुधांत तिगनात. आमचे पॅश्चरायझेशन प्रोसेस इतलो बरो केल्लो आसा आतां ह्या वर्सा 1.5 वर्सात तर सामकी कंप्लीट आमी जे नवीन ओवरऑलिंग करून ऑलमोस्ट जितलो त्यांचो फ्रिक्वेन्सी आसा त्या फ्रिक्वेन्सी पयलीं सुद्दां आमी चेक करतात टेम्परेचर आनी हे आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हणजे पॅश्चरायझेशनाक दूध 78 डिग्री पर्यंत हीट केलें जाता आनी खंयचोच बॅक्टेरिया ब्रुसोला तर 50 डिग्री सकयल 55 डिग्री वयर खंयचोच बॅक्टेरिया वाचना. आमी पॅश्चरायज करून जें दूध दितात तें दूध लोक गरम करून पितात म्हणजे 100 डिग्री वयर तें दूध सहज तापता म्हणजे थंय तर कसलोच बॅक्टेरिया व्हायरस किंवा आनी फंगस हे कसलेच जगूच शकना. ही बातमी सामकी खोटी निखालस खोटी आनीक गोवा डेअरीचें नांव बदनाम करपा खातीर कोणी तरी तुमच्या रिपोर्टरा दिल्ली आसा. हेजें म्हाका दुख्ख जाता की आमचे कडेन क्लॅरिफिकेशन केलें तें गोंयांक रोग जाता त्या बद्दल आनी बातमी दिल्या ती दुधांत जंतू सांपडल्या म्हणून. पूण ही बातमी गोवा डेअरीचें नांव खराब करपाक कितें हितून दिल्या आनी आमचें एक लोकप्रिय चॅनल प्रुडंट हेणें दिल्या हें म्हाका खरोखरच वायट दिसता. हें अशें आसूं जायना. प्रुडंटान ताचेर तज्ञांचो सल्लो घेतलो. आदलो एनिमल हजबंड्री डायरेक्टर म्हणटा ब्रुसोलिसीस जाल्ल्या गायींच्या दुधांतूय ब्रुसोलिसीस मेळटा. आतां ब्रुसोलिस पळय म्हणटा दॅट इज एक्स्ट्रीमली कॉम्युनिकेटेड फ्रॉम एनिमल्स टू मॅन ओनली. And as far as cow is concerned, cow comes to the picture here because we drink milk of the cows. So what basically happens is from the milk it is transmittable to human beings. पाश्चरायज म्हळ्यार गरम केल्ल्या दुधांत बॅक्टेरिया उरना. मात गोवा डेअरीच्या कलेक्शन सेंटरांनी कितलोसोच लोक डायरेक्ट दूध घेता. तांकां तो बादू येता. How about the milk consumed by local people for themselves? Because every farmer, there are about 5,600 farmers here, they will not buy processed milk. They will take out some milk for their family use. What happens to them? See, Goa Milk Union will go in a society. In society, the farmers will bring and pour the milk. The farmer himself is not aware that his animal, supposing he got 10 animals, one may be suffering. So he is contaminating 9 animals' milk with one animal. That entire milk goes in the society. The entire society collection is contaminated. That in the transit period can infect, definitely. But one good point is they are pasteurizing the milk. Milk supplied by Goa Milk Union cannot be Brucella positive because they are pasteurizing. All the bacteria Brucella abortus will die. But local cell will be highly infected, dangerous for human beings, totally. And people are not aware of this, the magnitude of infection, the magnitude of suffering they'll have to go later on. Because this is a continuous process and people will suffer very badly with this. So control measures are very important. 50% गायींक ब्रुसोलिसीस आसताच म्हूण 2 दिसां पयलीं माधव सहकारी उलयल्लो. आतां तो म्हणटा ताणें खंय सॅम्पल काडिल्ल्यातल्या 50% गायींक म्हणिल्ले. हे गोवा गव्हर्मेंटाचे कडेन सोय ना. गोवा गव्हर्मेंट किंवा आमी हे काडटात सॅम्पल्स काडून ICR कडेन दितात आनी ICRचे डॉक्टर चेक करतात. जी सॅम्पल्स आमी दितात म्हणजे हांवें तुमकां सांगलें तशी गोंयांत जर समज 3000 गायो आसा जाल्यार वर्साक हार्डली 100 ते 200 गायांचे सॅम्पल्स वतात आनी ह्या गायांचे सॅम्पल्स गेल्या नंतर प्रिलिमिनरी रिपोर्ट येता तो 50% गायांचो येता. 50% अख्ख्या गोंयच्या गायांचो न्हू. एनिमल हजबंड्री म्हणटा गोवा डेअरी कडच्यान तांचे कडेन हालीं कसलीच सॅम्पलां टेस्टिंगेक येवंक ना. तुमकां गोवा डेअरी कडून केन्ना रेफरन्स आयला की तसले टेस्ट करपाचे म्हणून? ना आमकां तरी तांचे कडल्यान कांय जातून रिपोर्ट येवना आनी ते बाबतींत तरी कांय आमकां इन्फॉर्मेशन ना. आमचे रेग्युलर सर्वे आसता त्या सर्वे प्रमाणे आमचे रिपोर्ट्स आमी धाडटा आनी तातूंत प्रॉब्लम सामको वेरी रेअर आसा. वेरी फ्यू केसीस आनी विच अंडर कंट्रोल आनी ताका ट्रिटमेंट रेग्युलर दिता. टेस्ट तुमी तुमच्या लॅबान करता? हय आमी आमच्या लॅबान करता आनी फॉर कन्फर्मेशन आमी पुण्यान धाडटा. पुना रिजनल डिसीज डायग्नोस्टीक लॅबोरेटरी आसा महाराष्ट्रा युनिवर्सिटी RDTL ती वेस्ट झोन सकयल येता आनी त्या सकयल आमी थंय धाडटा. हालींसर 2 म्हयन्यात गोंयांत तुका एक तरी केस पॉझिटिव्ह सांपडले? गेल्या 2 म्हयन्यांना रक्ताची सॅम्पलां घेतिल्ल्या गायींक ब्रुसोलिसीस मेळ्ळा इतलें खरें आनी रक्तांतलो बॅक्टेरिया दुधांत पावता हेंय खरें. रिस्क दुधाच्या सोसायटींनी थेट दूध विकते घेतल्यांक. पाश्चरायज दूध घेतल्यांक भंय ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.